उज्यान घेतली एक मसाल्याचें दुकान आसलें आमचे संकेत चणेकाराचें सो थंयच्यान उजो सुरू जालो आनी तो उजो मागीर परत त्या वटेन मांद्रेकाराच्या दुकानान गेलो जे कपड्याचें दुकान आसलें मागीर पॉपकाराचें दुकान गेलें अशें 4 दुकानां गेलीं आमचे फायर फायटरांनी ऑन द स्पॉट ते इमिजिएटली आयले पण कितें आसलें हांगा मार्केट आसल्यामुळे तांकां भितर गाडी येवपाक मातशे त्रास जाले लकीली आमचें नवें जें शाळा बांदल्या छत्रपती शिवाजी शाळा आसा ताचो जो फायर हायड्रंट आसलो तो आमकां यूज करपाक लागलो लोकांनी खूब हेल्प केला आमचे नगराध्यक्ष सगळे कावन्सिलर आनी आमच्या लोकांनी खूब हेल्प केला आनी मदत हांव आतां आमचे मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर आनी 5 मिनटांनी बी येतले सो हांव एस्टिमेट लॉस करतलो ह्या जर दुकानांचो त्यांचं जर फायर हे आसा इन्शुरन्स आसा जाल्यार तांकां सगळे इन्शुरन्स मेळटलो बट अनफॉर्च्युनेटली ना जाल्यार जितके आमी जे हे आमच्या डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडल्यान तितकी हांव तांकां मदत करूं शकता ती हांव तांकां डेफिनेटली करतलो कित्याक हांव पर्सनली पळयलां तेंचे सगळे गेला पेशंट त्या कपड्या दुकानाचे आनी त्या आमच्या मसाल्याचे सगळे तांचे जळोवन गेले कांयच त्या दुकानांनी रावूंक ना म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आसा की अशें परत परत जावपाक जायना म्हणजे एक तर मार्केटाक आमचो CP आसा हांगाच आसा तो CP आसा तांकां आनी कावन्सिलर रिक्वेस्ट करता की एक हायड्रंट हांगा जायो आनी दुसरें जे भायर घालून अशें प्लास्टीक करता त्याच्यामुळे रस्तो ब्लॉक जाता ते जावपाक जायना आनी हे सगळें आमच्या खातीर बरें कोणी जे आमकां सगळ्यांनी धंदो केल्लो जाय पण सेफ्टी देवाची जी शांतादुर्गेची कृपा मागता की दिसाचे न्हू कोण मनशाची हानी जावंक ना म्हणून ती शांतादुर्गेची हांव कृपा मागता आनी त्याच्यामुळे हे सगळें जालें सामान्याचेच जालें कॉज आमकां अजून कळोंक ना हांव सांगलां इन्वेस्टिगेट कर म्हणून सांगलां आमचो जो फायर ऑफिसर रावून आसा तो ऑन द स्पॉट आसा डायरेक्टर म्हज्या कडच्यान आसा आमचे सगळे ऑफिसर्स सगळे आयले रात जाली ते आयिल्ले आसा 4 दुकानां खूब जाले एक दुकान म्हाका दिसता कमी जालें एक रेस्टॉरंट आमकां कॉल आयलें बिचोली फायर स्टेशनाचेर एक शॉप उजो लागलो म्हणून बिहायंड गांवठणकर हॉटेल बिचोली इमिजिएटली म्हणजे म्हाका दिसता 5 मिनटां सुद्दां लागून नासतली 5 मिनटां पयलीं आमचो बिचोली फायर स्टेशनाचे स्टाफ हांगा पावले आनी जेन्ना ताणें पळयलें की हो मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा आजूबाजू खुबशीं दुकानां आसा ओल्ड बिल्डींग आसा आनी हे सगळे एस्पेक्ट तांणी स्टडी करना फुडें उजो खंयच्याय मुमेंटार स्प्रेड जावंक शकता कित्याक भितर खूब कंबस्टिबल मटेरियल आसा लाकडाचे सगळे फ्लोरींग रुफींग आसा हे सगळे मतीन घेवन तांणी रोखडो बिचोली फायर स्टेशना वयली दुसरी गाडी इमिजिएटली हाडली जेन्ना आमी आमच्या मेन कंट्रोल रुमांतल्यान सिच्युएशन एसेस केलें तेन्ना आमकां अशें दिसलें की अख्ख्या मार्केट कॉम्प्लेक्साक खंयच इजा जावची न्हय खंय चड व्हडलो हो इन्सिडंट जावचो न्हय उजो सगळे कडेन स्प्रेड जावचो न्हय हाका लागून आमी म्हापसा फायर स्टेशन पणजी फायर स्टेशन पोंडा फायर स्टेशन आनी वाळपय फायर स्टेशन हांगच्यान इमिजिएटली रेनफोर्समेंट धाडलो आनी इतले सगळे आमचे 6 गाडयो हांगा अवघ्या एक 30-35 मिनटाच्या अंतरा भितर सगळ्यो गाडयो पाविल्ल्यो आनी तांणी पावून हो उजो जो आसा तितलोच म्हणजे ते एक जे रेडीमेड गार्मेंट्स किंवा कपड्याचे साडयांचे जे दुकान आसा तितल्या दुकाना पुरतो रेस्ट्रिक्ट केलो ताजे सायडीक एक मसाल्याचें दुकान आशिल्लें तें बी जळलेलें आसा आनी ताजे सायडीक एक युटेन्सिल्स जे आयदनाचें दुकान आसा तें पार्शियली जळलेलें आसा ताजे फाटल्यान जे गांवठणकार हॉटेल आसा त्या हॉटेलाच्या किचनाक मातशीशी जळ बसलेली आसा आनी एका रुफाच्या अंडर ही सगळी क्लस्टर आसा दुकानाची वेगवेगळी टायपची दुकानां आनी वेगवेगळो क्लस्टर आशिल्ल्या कारणान वयल्यांतल्यान जो उजो आनी उज्याचे फ्लेम्स आनी जी हीट आनी धुंवर हो जो स्प्रेड जालो ताका लागून सगळ्या दुकानवाल्यांनी आपलो माल जो आशिल्लो तो भायर काडलो आनी तो सेफ जाग्याचेर दवरलो खरेंच तांकां एप्रिशिएट करपाचें कित्याक तांणी तांचो माल वाचोवपाचो एक बरो प्रयत्न केलो त्याच बरोबर आमी आमच्या परीन फूल प्रयत्न करून सगळो हो जो क्लस्टर आशिल्लो आसा दुकानाचो तो वाचयल्लो आसा रिजन कळ्ळा रिजन अजून पसून कळूना आमी इन्वेस्टिगेशन करतले आनीक ताजे उपरांत आमी एसेस करतले की आमकां कळटलें रिजन कितें म्हणटा तें आनी मेजर अशी खंयची दुकानां जळ्ळ्या मेजर दुकान जळ्ळा ते साडयांचे कपड्याचें जें दुकान आशिल्लें तें मेजर आसा आनी ताजे सायडीक जें मसाल्याचें आशिल्लें तें आनी ताजे सायडीक एक युटेन्सील आशिल्लें तें ओवरऑल कितलीं दुकानां अफेक्ट जाला सर ओवरऑल 2 दुकानां सारकी मेजर इफेक्ट जाल्या
आणि एक दुकान पार्शियली इफेक्ट झाला आणि एक हॉटेलाचें किचन आहा तें एक पार्शियली इफेक्ट जाला. एरिया बी सील करपाक कितें थारायला हा? एरिया बी कितें सील करपाक थारायला एरिया सील करपाची कांय गरज ना. प्रायमा फेसी सर तुमकां कितें दिसता सर कित्या खातीर जाला असो येता प्रमाफिसी आत्तां सांगू शकना कित्याक हे सगळें आसा ती ओल्ड स्ट्रक्चर आसा. खूब वर्सां पयलींची पोर्चुगीज स्ट्रक्चर्स आसा आनीक थंय लाकडाचो मॅक्झिमम यूज आसा रुफिंगाक लागून पार्टिशनाक लागून फॉल सिलींग आसा. सो खंय एखादी मनशा कडल्यानूय केन्ना चूक जावंक शकता किंवा टॅक्निकलूय कितें इलेक्ट्रिसिटी सारकी गजाल आसा तातूंतल्यानूय जावंक शकता. सर आता रातचे काय तसे या रिस्क बी तसे काय आता रिस्क कांयच ना पूण स्टँड बाय आमचो एक फायर टेंडर आनी स्टाफ हांगा आज रातचे हांगा आसतले. ह्या एक थर्ड टायम ह्या इन्सिडंट असो घडटा ताच्या बद्दल तुमी म्हणजे कितें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कितें हें घेवपाक जाय अशें दिसता? नाही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपली खबरदारी म्हाका दिसता 100% घेता आसतले. त्याच बरोबर म्हाका दिसता की जी दुकानां आसा तांणी आपले भितरलें जे इंटरनल वायरींग आसा ताजे बाबतींत चड खबरदारी घेवपाक जाय. कित्याक जर तुमचें वायरींग जर पोन्नें जाल्लें आसा तुमी जर खंय वायरिंगाक टेप्ड जॉयंट केल्ले आसात जाल्यार ते खूब डेंजरस आसतात. सो तुमचे इंटरनल वायरिंगाची खबरदारी घेवपाक. आतां म्हाका पळयत जाल्यार अशें दिसता की उजो जो लागलेलो आसा ते भायल्या खंयच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या वायरिंगाक लागून ना उजो. सो त्या खातीर तुमचें इंटरनल वायरींग जें आसा तें तुमी बरें दवरप गरजेचें आसा. ओके थँक्यू. Yes.